पाकियेचु जन्मुयेकु तपसाचे फल नवे पाकियेचु जन्मुयेकु तपसाचे फल नवे जन्मुतिजो सर्वालगी सांगतेकी काणिनवे सांगतेकी काणिनवे आता हांव आपयतां संध्या हरिकुमार हांणी दूरचे त्रिवेंद्रमदकून कविता वाचन करूंक हांगा आयल्यांची हांव मस्त मोगानी तांकां वेदीक आपयतां हांणी वैष्णवी रत्ना अवॉर्ड 2008 आनी 2013 अंत हांकां मेळ्ळा त्रिवेंद्रमांत 2 पुरस्कार मेळ्ळा आनी कविता रचन करता आसताची थंयचे मॅगझिनांत हांगेले कविता बरयता आसा हांव संध्या मायक मस्त मोगानी वेदीक आपयतां सगळ्यांकय नमस्कार। हांव आजी प्रस्तुत करूचे कवितेचें नांव म्हणटा तपसा फल। हाय हाय एकी सुंदरी पाकी ते परमांतू उबून पंत चंदायेन विस्कळल्ले पक्के घालून तिजे विस्कळल्ले पक्के घालून। हाय हाय एकी सुंदरी पाकी ते परमांतू उबून पंत चंदायेन विस्कळल्ले पक्के घालून तिजे विस्कळल्ले पक्के घालून। पाकियेचो जन्मुयेकु तपसाचे फल नवे पाकियेचो जन्मुयेकु तपसाचे फल नवे जन्मुतिजो सर्वालगी सांगतेकी काणिनवे सांगतेकी काणिनवे। ఎక్కడ ఏకు చొర్చికిడీన్ స్వయం ఏకు గూడుకోర్ను ఎక్కడ ఏకు చొర్చికిడీన్ ಸ್ವಯಂ ಏಕು ಗೂಡುಕೋರ್ನು ತಂತು ಬೆಸೂನ್ ತಪಕೆಲ್ಲೆ ಆಗ್ರಹಾಚ ಸಾಫಲ್ಯಾಕ ತಿಜ್ಜೋ ಆಗ್ರಹಾಚ ಸಾಫಲ್ಯಾಕ ರಾತಿ ದೀಸು ತಪಕೊರ್ಚಾಕ್ ದೀಸು ಎದೇಜಿ ತಿಶ್ಶಿಗೆಲ್ಲೆ ರಾತಿ ದೀಸು ತಪಕೊರ್ಚಾಕ್ ದೀಸು ಎದೇಜಿ ತಿಶ್ಶಿಗೆಲ್ಲೆ ಏಕು ದೀಸು ಗೂಡು ಫುಟ್ಟೂನ್ एयलिकीडी पक्के घेऊन सुंदरते रूपे घेऊन जायतवर्णूय वर्णचित्रय आलेखन केल्लेल पक्कान उंचारुब्बूग चोयलितीवे जायतवर्णूय वर्णचित्रय आलेखन केल्लेल पक्कान उंचारुब्बूग चोयलितीवे उडकी मरली संतोषान तीण उडकी मरली संतोषान। तपसाचे फलांतिका ओर्मेळ्ळो सुंदर रूपय उबूक आशिल्ले विशिष्ट शक्ती। तपसाचे फलांतिका ओर्मेळ्ळो सुंदर रूपय उबूक आशिल्ली विशिष्ट शक्ती अतिशय अवर्णनीय तपसाचे अनंतर फल अतिशय अवर्णनीय तपसाचे अनंतर फल। केवल एक किडीन धुकून पाकिजांचे परिवर्तन केवल एक किडीन धुकून पाकिजांचे परिवर्तन उदाहरण तपसाचे फल तज्जे अतिविशिष्ट फल तज्जे अतिविशिष्ट। उत्तूल उत्तूल घडी काणकी एक कोळो विस्कळेता उत्तूल उत्तूल घडी काणकी एक कोळो विस्कळेता कोळेचे तें परिवर्तन फूलजांचे परिवर्तन तेवेय एक तपसा फल। मोट्टेंतूले कुंकड़य अम्माल पोट्टांतूले चेरडू बाळय मोट्टेंतूले कुंकड़य अम्माल पोट्टांतूले चेरडू बाळय एकू वटेन तपत करताय चांग भावी मेळचे बेगेक तांकां चांग भावी मेळचे बेगेक। अर्पण मनोभावानी दृढ निश्चयानी लक्ष्य बोध घेऊन अर्पण मनोभावानी दृढ निश्चयानी लक्ष्य बोध घेऊन तपसालकान कर्म करचे युवजन त लोकांचे धन विश्वभावीचे मूलधन। तपसालकान कर्म करचे युवजन त लोकांचे धन विश्वभावीचे मूलधन। धन्यवाद। लागींच राज्याचे मलयाळमाचे कॅपिटल आदा कुनायिली संधी माई
तिकेला भास आमकां चिक्की विंगडशी दिसून अशा पुरो जाल्यार मलयाळम ಅದಕ್ಕೂ मलयाळम कोंकणी दखून हांगाची कोंकणी दखून गोवा कोंकणीक एक समान आशिल्लें एक भास आमी डेवलप केला री ताजेन आमकां लाभ जाता तसले एक प्रयत्न जातस ते प्रयत्न एक आमी सगळ्यांनी मुखार सुची कशी साध्य म्हण सांगल्यार री कवीक मात्र साध्य वरल्याल उलयतना मात्र न्ही हान्नी ते भास डेवलप करप तशें तुमगेले भाशेचे मलयाळमाचे मम्मोटी मोहनलाल सगळे म्हाका बारी एक आयडियल त्यांनी केल्लो आत्ताचे सुकुमार नाय या करता संध्या मायक अभिनंदन तनी त्रिवेंद्रम दखून 8 जन आयल्यांची हांगा कविता वाचन करूक संध्या माय आयली आनी तांगेले ಒಟ್ಟು 8 जन आयल्यांची तांकां पुरा अभिनंदन कृतज्ञता सांगता आसा.